खोल खोल कोंडात पडला तुका उलो मारता तू म्हाका पावसायता तू म्हाका पावसायता खोल खोल कोंडात पडला तुका उलो मारता तू म्हाका पावसायता तू म्हाका पावसायता कातेरिनो तिचो मोच्या प्रार्थनाचो आवाज आयसायता आवाज आयसायता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून मारियानो मिस्किता आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक आर्गां दिवन ही भेट भेटयता. देवान ताचेर आनी ताच्या गोरब्याचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें तेसांव कियन पीटर वाज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून भेटयता. ताचेर आनी ताच्या गोरब्याचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, देव जावन आसा आमकां ह्या संवसारांत जागोयता आनी दर दिसाक आपल्या उतरांतल्यान आमकां आमचें जिवीत नवसरूंक आपयता. जेजू आपल्या विस्मिता वरवीं आपल्या प्रवचना वरवीं देवाचें उतर पुरगुट्टालो. ताच्या उतराक सदांच विरोध आसलो. फारिझेव धर्मशास्त्री जेजूक विरोध करतात तेन्ना ह्या मनशां वरवीं विस्मिता घडटात. हो मनीस उलयता तें तांचें काळीज जागोयता अशें तांकां दिसता तेन्ना कितें भाशेन तो खंयचो, तो कित्याक आयला, तो कितें करूंक सोदता असले प्रश्न तांचे मतीन आसले. आनी ह्या प्रश्नांक घुस्पून ते जेजूक विरोध करताले. आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत असल्या प्रश्नांक घुस्पता तेन्ना तोच देव आपल्याचेर पातयेवन देवाच्या उतराक उदीक आनी उदीक खालती सावन देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें दर दिसाक आमी आमच्या जिवितांत नियाळूंक आमकां हे मिसांत खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्या कुवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना माग. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थना. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे शिवाय तुका मानूंक आमी शकना, पूण तूं काकलुतीबोन देखून आमची काळजां राख आनी तुजे कुशीचे नीट वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. सर्वेस्परा, तुवें म्हाका सगळें दाखोवन दिलाय. म्हाका सगळें गमून आयलां. तेन्ना
सोर्बेस्पोरा तांच्यो मांडण्यो पाळूंक तुवें म्हजे दोळे उगडले. पूण हांव जाल्यार मारूंक वावुरता तसल्या विस्वाशी मेंढऱ्या सारको जालो. म्हजो घात घेवपाक कित्याक येवजितात तें हांव नकलो जालो. जीव आसतना झाड कातरून उडोवया. जिव्या मनशाच्या प्रितुमे वेलो ताका उमटून काडुया. ताच्या नांवाचो पोरयान आनीक उगडास उरचो न्हय. असली तांची गुप्पीत कल्पना. पूण तूं सोर्बेस्पोरा न्याय नितीन मोसुंबी कोत्ताय. काळजा मनाचो तूं ताव घेताय. तर ह्या लोकाचो सोद घेतलोय तो म्हाका पळोवन दी. कित्याक हांवें म्हजें सगलें तुज्या हातांत सोडलां. देवाचे उतोरे. जबाब. सोर्बेस्पोरा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. परतून म्हणुया. सोर्बेस्पोरा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. सोर्बेस्पोरा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. म्हज्या फाटीक लागलेल्याच्या हातांतलो म्हाका वाटाय, म्हाका निवार. ना जाल्यार शिवा भाशेन कोणूय म्हाका ओडून व्हरतलो आनी म्हजे कुडक्यान कुडके करतलो. तेन्ना कोण म्हाका सोदतलो? साबाब. सोर्बेस्पोरा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. काळजान हांव प्रवादी आनी निरोपराधी. म्हाका फावो तो निवाडो दी. सोर्बेस्पोरा. तूं मनाचो आनी काळजाचो ताव घेताय. तर पातकाच्या नश्टेपणाचो नाश कर आनी प्रमाणीक मनशाक तीर करून दवर. नितिवोद देवा. साबाब. सोर्बेस्पोरा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. देव म्हजो दाल, तो म्हजी राखण करता. प्रमाणीक काळजाच्याक तो सांबाळटा. म्हजो देव म्हणल्यार नितिवंत मनसुंबीदार. रोकडोच ताचो राग सोडना. सगळ्या वेळार तो भी दाखयता. साबाब. सोर्बेस्पोरा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जुवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू उलयतालो तें आयकून कांय जाणांनी म्हणलें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हणलें, हो तो अभिषेक्त. पूण हेरांनी म्हणलें, अभिषेक्त गालिल्यांतलो येवंक शकता. अभिषेक्त दाविदाचे संस्थींतलो आनी दाविदाचे बेथलेहेम नगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तकार ना. अशी ताचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना. तेन्ना चौकीदार, परम याजनिकां आनी फारिसेवां सोशी परतून गेले आनी तांकां म्हणलें, तुमी ताका कित्याक धरूंक हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हणलें, हो मनीस उलयता ते भाशेन कदींच कोण उलोवंक ना. फारिसेवांनी तांकां जबाब दिलो, तुमी फसवल्यात कितें? वडिलांतल्या आनी फारिसेवांतल्या कोणें तरी ताचेर विस्वास दवरला म्हूण आसा. पूण हो लोक शास्त्राची ओळख नासलेलो पाड पडलेलो. तांचे मदें निकोदेम आसलो, जेजूशी आदीं आयलोलो तो. ताणें तांकां म्हणलें, एका मनशाचें पयलें आयकल्या बगर आनी तो कितें करता ताची ओळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत. ताणें म्हणलें, तुवें बी गालिलेकार चवकशी करून पळय आनी तुका कळून येतलें की एकलोय प्रवादी गालिल्यांतलो उपसो ना. ते आपल्या आपल्या घरा परतले.
जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणीनो, आयचे पयले वाचप जेरमियस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले आमी घेतलां. जेरमियस प्रवादी पोरचे मुखार येवन जेन्ना देवाची सडवण आयली आनी प्रवादी म्हूण आपूण जेन्ना बाकीत करता तेन्ना लोक ताका पोरचा ताका नाकारता, विरोध करता आनी ताचो प्राण घेवंक सोदता. असले वेळार जेरमियस प्रवादी सर्वेस्पराक उलासता आनी म्हणटा, सायबा, म्हजें जिवीत तुज्या हातान हांवें सोडलां. तूं ह्या लोकांचो सूद घेतलोय. विलापता आनी किरीत भाशेन सर्वेस्पर आपलो सगल्या जिवाचो सांबाळ करतलो म्हूण ताचेर विस्वासून पोरजेक फुडें करून जें कितें आपल्याक कार्य दिल्लें तें करूंक तो वावुरता. जेरमियस एके भाशेन पोरजेक आपलें जिवीत न्हवसरूंक, आपलें जिवीत बदलूंक उलो मारता. अशेंच कितें जेसू आज शुभ वर्तमानान करता तें आमकां मेळटा. धर्मशास्त्री, वडील आनी फारिसेव जेसू किरीत भाशेन ताचो प्राण घेवंक सोदतात आनी ते हेरोद पादशायाशी वचून ह्या मनशाक नाटक कर, ताका किरीत भाशेन खुर्सार मारूं, ताका दुसरी कसली सजा दी म्हूण ते विनोती करतात आनी किरीत भाशेन शिपायांक धाडटात. तेन्ना सगळे जे कोण ताचे शीम येतात तेन्ना जेजूचें प्रवचन आयकून जेसू कितें करता तीं कर्तुबां पळोवन जेसू कितें सांगता तें खरेंच देवाची वो देवातान येता म्हणून विस्वासान परतून येतात. आनी बाबा भयणीनो, जेन्ना हे मनीस परतून येतात तेन्ना तुमी सगळे फसवले, कित्याक गालिलियांतले कांयच बरें येवचें ना अशें दाविदाच्या बेतलेहमांतले ह्या नगरांतलें कांय बरें पवित्र पुस्तकार बरयलोलें ना अशें ते कळीत करतात. देवाच्या उतराक जेन्ना बाबा भयणीनो आमचें काळीज मन आमी उक्तें दवरिना तेन्ना सगळेंच आमकां निर्फळ दिसता. दर दिसाक घोडिता वरवीं, दर दिसाक मनशां वरवीं देव आमचे लागीं उलयता म्हूण आमी जाणा. पूण बाबा भयणीनो, आमचे कान आमी बेरे करता. जायते फावटी घोडेक आमचें मन आमी उजवाडाक हाडचे बदलेक जायते फावटी आमी आमच्याच जिवितान जायते फावटी प्रश्न हाडून ओदीक आनी ओदीक निराशीपण हाडून देवाच्या उतराक आमी किरीत भाशेन जागृत रावंक आमी फाटीं सरता. आज तोच जेसू आमकां म्हणटा, आपल्या उतरांतल्यान तुमी तुमचें जिवीत न्हवसरूंक तयार जावात. म्हजें उतर दर दिसाक तुमच्या कानार पडटा. दर दिसाक प्रवचनांतल्यान, मिसाचे भेटींतल्यान, घोडितांतल्यान ह्या सृश्टी वरवीं हांव तुमकां उलयतां, तुमकां जागयतां. तुमच्यो वाटो तुमी नीट करात, ओदीक आनी ओदीक पातकी जिवीत सोडात आनी देवाचें उतर मानून घेयात. देवान सांगलेले येवजणे प्रमाणे तुमी ताची आज्ञा पाडून ओदीक आनी ओदीक म्हजीं भुरगीं कशीं जावंक ह्या संवसारांत तुमी वावरात. देवाची आमी भुरगीं जाल्यार जेजूची पाटलावदारां आमच्या जिवितान ह्या दिसान आमी हे प्राचीत काळान भितर सरता तेन्ना उदीक आनी उदीक आमकां तोच देव आमचें मन उजवाडायता, आमचें मन जागयता. आमी ह्या देवाच्या उतराक किरीत भाशेन जागी जावया, आमचें आयतें मन दाखोवया, आमचे जिविताची नवसरणी करूंक वावरुया आनी अशें जेजू देवान धाडलेलो पूत आमचें जिवीत नवसरूंक दर दिसाक वावुरता म्हूण खालतिकायेन ताच्या ह्या सगल्या येवजण्यांत आमी वांटो घेवया आनी ताचें राज विस्तारून आमचें जिवीत नवसरून ओदीक आनी ओदीक सुर्गीचें राज ह्या संवसारांत हाडूंक वावरुया. Puni bapak pedong panggarnaka rupenaka आपल्या खर्चा सोबे बोबू Jesu तुझे काळीज मागता आयच्या दिसा आखेचीने तेव्हा खुशी कुरिसले गो मोगान बेंगोन जिवीत सोडो जेसू तुझे काळीज मागता जेसू मागता गोशेन दिता
बापाक भोगता जेसू मावता कुशीन दिता सगळेंच मोचें बापाक भोगता. मोशा बाबा भयणी मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सोबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन भू कोणबाळ्या बापा ही आमची दानां प्रसून जावन मानून घे आनी तुजेर विरुद्ध लोल्या आमचे निबोर कुश्यो दया करून तुका खालत्यो जावश्यो कर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासनाचे देवा सूर कार्यान सुताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दबावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां चुणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणेची परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं सोर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचोरगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय उंचोरगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तीस पुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कुरात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया तुझ्या कुसाहानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कुड्यान रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरचुरीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता.
आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरतान सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सुरवंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणे फुडें दिनाका पूण वायटांतल्या सर्वेस्परा सूर वायटांतल्या आमकां निवाद दया करून हे जिवितांत सबस्के आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन नोतरेक तर आमकां तुजी उदार काकृतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटली पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचे न्हय म्हणजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हणून हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तुवान हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडये एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आखीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावन केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Cristacia odnia maka povitkur, Cristacie kudi moje taron kur, Cristacia rokta maka dadaskur. Nano
प्रार्थुया. सर्वेस्परा ह्या पवित्र देण्या वरवीं आमी पातकांतली सुटो आनी आमचे दिसपोटे जिणेंत तुका मानो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबा भयणीनो, आयज राती 10 वरांचेर किरीत भाशेन पवित्र संस्काराक आमी बसून करून रात्र जागरण करतले. हांव नायट विजील आमी म्हणटा. म्हणटच मागता तुमचे लागीं घडटा तेणे ह्या नायट विजिलाक येवंक, रात्री जागरण करून जेजू सांगाता तुमचो वेळ सारूंक उदीक आनी उदीक आमचें जिवीत आनी दुसऱ्यां खातीर आमी मागूंक हे बसवणेंत आमी वांटो घेवंक. आमी जाणाव त्याग उपास करूंक आमकां पवित्र सभा सगल्यांक मागता, विनोती करता. तर ह्याच मनान आमी ही रात्र जागरण करूंक आनी सगल्यांक आमकां उदीक आनी उदीक त्याच जेजूची कृपा आनी पेकोडी मेळूं म्हूण आमी मागुया. जी कोण आज रात्र जागरण करतले तांचे खातीर आमी मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्राचीत कोण बाबा भयणी, मन आमचे नवे जावं दी. प्राचीत कोण बाबा भयणी, मन आमचे नवे जावं दी. पिजुया आमची काळजां, नोयती आमची आंगवस्त्रां. जेजू वरवीं